राहुल शानबाग. पयर आमी एक प्रेस पळयल्लो थंय आमचो आमदार आनी कमिटीचो प्रेजिडंट वांगडा बशिल्ले सगळे आशिल्ले. ते गव्हर्नर येतलो म्हणून हे अशे प्रेस कॉन्फरन्स घेता म्हणून सांगिल्ले. बट तो इशू ड्रॅग करीत तो तळीकडेन पावलो आमच्या दामाबाचे. जे थंय जाला की एक लोकप्रतिनिधी जावं आमदार म्हणून तेणी जे स्टेटमेंट केला म्हणल्यार हो वॉटर बॉडी दाम बाबाक लिबरेट करपाचो. दाम बाब हो आख्खे मडगांवचो राजा, आख्खे गोंयचो राजा म्हणटा हांव. तो आख्खे गोंय हांगा जामावले केपें आख्खे तो सांबाळटा. ताका लिबरेट करपाक तुजी कपस्ताद ना आनी कोणाचीय कपस्ताद ना. तेणी तुमकां निवडून हाडला आसतलो, तो तुमकां लिबरेट करीत म्हणून म्हाका भिरांगा. तुमी ताका लिबरेट करपाक शकना. आनी एक देवा भिवून तरी एक सांगा की देवाचे जे चल्ला आसा ते कमिटीचे इशू आहा ते इंटरनल इशू तांकां सांबाळून न्ही. पॉलिटिक्स सेपरेट दवरा प्लीज. आतां तुमकां सांगता फाल्यां जर देवूळ दिलें परत तेंचें इलेक्शन हे ते फातोडेकार बाटून वयतले लागे. हे जावपाक शकना, जावपाक जायत ना असली. आनी ही तळी जी आसा आमकां जाल्यार गणपती विसर्जनाक कोणेंच केन्ना आडोवना. कोणाक आडयल्या ते मनीस उलय. लेट द पब्लीक स्पीक. पॉलिटिक्स इनवॉल्व करनाकात तितून. दामबाबाचे खूब जाणां एटेच आहा खूब जाणांचे आमची भावना एटेच आहा हांगा. सो ताका तूं पॉलिटिकली वे दाखयता हें रॉंग. आनी कमिटीचो प्रेजिडंट जो आहा पॉलिटिकलान वयता तेय रॉंग. तुमी तुमची कमिटीचे देवळचे कोण ओनर तुमी उलोवन तुमी करपाक जाय. तुमकां कितें त्रास जाला तुमी येवन तुमी प्रेस कॉन्फरन्स जर घेता तुमकां कोणचे प्रेस कॉन्फरन्सान कोणे प्रेसान ना म्हणल्यार म्हाका सांगा. सगळे येवपाक रेडी आसा न्हू. एकदां हांव सगळे मानतात ते कितें रॉंग जाता ते सगळे वांगडा आसपाक जाय. कमिटी उलोवपाक जाय. हो कोण उलोवपाक. तुमी फाल्यां अशें करतले जाल्यार आमी सगळे फातोडेकार बाटून वयतले. तुमी डिवायड एंड रूल करपाक बंद करा. पोर्तुगीज रूल तूंच हाडटा. बिकॉज पोर्तुगीज रूल ते आशिल्ले डिवायड एंड रूल ब्रिटीश रूल ते हाडटा तूं सद्या फातोड्यान. ते बंद कर. आनी तूं ताका लिबरेट करपाची गरज ना. तो आपणे आमकां तो सांबाळटा. आख्खे मडगांव आख्खे गोंय सांबाळटा ते पुरो. आनी जे चोगले बाबान केला जे रुडली बिहेव केला ही शूड ऑल्सो एपोलॉजायज फॉर दीस. बिकॉज दीस रुडली बिहेवियर इज नॉट एक्सेप्टेड. तेंच्यांनी जे स्टेटमेंट आसा ते सारके दिवपा आशिल्ले. बिकॉज ते तुमकां हांव मॅप दाखयता. हो मॅप 2024 काडला. इट इज सायन्ड बाय TCB मिनिस्टर विश्वजीत राणे आनी SGPDA चेअरपर्सन दाजी नायक दाजी सालकर सॉरी नांव जाती. सो दीस इज अ कन्जर्वेशन म्हणजे आर्किओलॉजिकल आनी हिस्टॉरिकल म्हणून तेंच्यांनी प्लॅन केला. जर होय प्लॅन तांकां परवडना सेम थिंग इज मेन्शन in 2023-2021 same. Then we have not mentioned that it is a industrial zone पळया or तेजो इंडस्ट्री हे तळया हे आमी मेन्शन करता इज पब्लीक एरिया म्हणून. आनी हो आख्खे बॉर्डर आसा जितले आर्किओलॉजिकल आनी हिस्टॉरिकल आमचो प्लेस आसा आमची भावना हांगा खूब एटॅच आसा. सेंटिमेंट हिंदूची भावना दुखयनाका प्लीज. आनी सेकंडरी म्हटल्यार हांगा जितले बंद आसा पळय तितले सेफ आसा आमी. फाल्यां भ्रश्टाचार जावपाचें ना हे गॅरंटी कोण दिता. क्लिनलीनस आसा मरे थंय. कितें प्रॉब्लेम कोणा आसा काय. तुमी एक देवूळ जर कमिटीक दिले फाल्यां तुमी नॉन गव्हर्मेंट ऑर्गनायजेशन ट्रस्टी करून पयशे घोटाळा करपाक सोदता ते सारकें सांगा मातशें प्लीज. तुमचें मना आहा तें फातोडेकारांक कळपा जाय. बिकॉज अ पॉलिटिशियन जे 13 वर्सां MLA आहा आमचो आतां आनी फुडें जो असो आसतलो 13 वर्सांत ताका आयज कळ्ळें दाम बाबा लिबरेट करपा जाय म्हणून. 13 वर्सां कळूं नाशिल्लें पाहिजे ताका. थँक्यू. इतलेंच म्हणटा आनी कांय ना. थँक्यू तुमकां तुमी येयले आनी एक बायट घेवपाक. धन्यवाद.